सरकाराचे ओला टॅक्सी कंपनीकडेन उलोवप चल्ला आणि राज्यात ओला टॅक्सी सेवा हाडपा खातीर सरकाराचे यत्न चल्ल्यात। राज्यात ओलाक हाडपा खातीर थळाव्या टॅक्सीकारांनी स्वता सरकाराक फुडें काडला अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगले। पळयात, टॅक्सीत सक्तीचे डिजिटल मीटर वापरपाचे न्यायालयान आदेश दिल्या उपरांत राज्य सरकारान टॅक्सीक फुकट मीटर दिवपाचे थारायिल्ल्यान लेगीत जायते टॅक्सीकार हे मीटर वापरपाक न्हयकार दितात अशें माविनान सांगले। अशे टॅक्सीकारांक लागून सरकार उद्देगात सर्त दिवपा खातीर ॲप आधारित टॅक्सी हाडपाक सोदता अशें माविनान सांगले। आयकात। आमी फ्री मीटर दिल्ले, मीटर बसयलेय बीन हायकोर्टाचे आदेश आसा, म्हणजे तांकां हायकोर्टाचे देखून तांकां रेस्पेद दिवपाक सोदना, गव्हर्मेंटाकूय ते केअर करना आनी मीटर यूज करना। सो वॉट इज द यूज ऑफ वी गिवींग फ्री मीटर? ओदी बरें ॲप ऑपरेटर जे येवपाक सोदताले ते तांकां इनवायट करता, गव्हर्मेंट इनवायट करना। बाय द एक्शन्स दे आर इनडायरेक्टली or directly inviting the operators like Ola and Uber. Automatically it will happen, no? That is what I have said. What is new in this? I have said it yesterday also. ते टॅक्सीवाले असे एक आरोप करता की ओला उबर एका हाडटा कित्याक कमिशन मेळटा काय म्हणून मिनिस्टराक असले आरोप करता। They can make any wild allegation. I am not going to get scared of any allegation. In fact, I have not even met them. तेंचे कडेन हांव संपर्कान येवना, पूण म्हाजे आदले सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट आशिल्ले तेणी टॉक्स इनिशिएट केल्ले आनी आमकां दिल्लीसून मिनिस्ट्री आमकां बँक करीत आसा। कितें गोंयानूच तुमी कितें डिफरंट आख्खे इंदे बेनिफीट मेळटा सवाय भितर प्रवास करपाक, गोंयानूच तुमचें कितें डिफरंट? पीपल शूड हॅव अ चॉयस, नो? हाऊ कॅन यू हॅव ओनली प्रोटेक्शनिजम इन वन ट्रेड एंड टू ओनली टॅक्सी ऑपरेटर? Is not everything else competition is there and people are competing with each other? So let taxi people also compete with each other. गोंयान ड्युरींग पॅन्डेमीक कितें जालां, सगळे कडेन प्रायवेट ज्यो बसी आसल्यो त्यो सुद्दां रस्त्यार येवना। तुमी पळयलां, कदंबा डज नॉट हॅव द कॅपेसिटी टू put bus in each and every corner. So transportation has suffered little bit per se. Tomorrow if these people come, they will be there in every nook and corner of Goa. You go on the app, people will get taxis, and they are, I will tell you, travelling has become half the cost of what it is in other states. I have seen it practically happening. So why not give the benefit to industry? Why not give the benefit to tourists? Why not give the benefit best of all to all our local people? ते माझे म्हणणे। तसेच ओला गोंयात सुरू जाल्यार गोंयाक ताजो फायदो जातलो आणि राज्यात गोंयकारांक 100% रोजगार सुनिश्चित करपाक ओला तयार आसा अशी माहिती माविनान दिली। त्या भायर 15 वर्सां परस चड काळ राज्यात रावपी गोंयकारच हे ओलाचे टॅक्सी चालक आसतले अशेंय ताणें सांगले। आयकात। आमचे गोंयकारांक बेनिफीट मेळपा जाय म्हूण हांवें ते डोमिसायल क्लॉज पत्ते हाडले। हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाला तेन्ना 15 वर्सांचे। ओनली दोज हू हॅव 15 years they get the permits domicile. So local taxi fellows are benefiting. सो ओला उबर ड्रायव्हर जे असतले ते 15 वर्सां गोंयान रावपीच असतले। म्हाका नेगोशिएशन जेन्ना करता तेन्ना आय डोंट नो अबाउट उबर, माय सेक्रेटरी टोल्ड मी ओलान क्लियर सांगले आमी सगळे 100% गोंयकारांक घेतले, आमी एक भायली टॅक्सी हाडपाना, आमी लोकलांकूच प्रेफरन्स दितले, तेंच्योच गाडी आमी घेतले म्हणून। हें तेणी सांगलां आमी खंयचे स्टेटीन तशें करना, पूण गोवा लिटल पेकिलेत आमी गोंयकारांक लोकलांक जे 15 years डोमिसायल आहा तांकां प्रेफरन्स दितले। ऑटोमॅटीक ओलान नेगोशिएशनां सांगिल्लें वी आर स्टील इन नेगोशिएशन। माय ऑफिसर्स नाव आय टोल्ड देम यू ऑल नेगोशिएट विथ बोथ। सो व्हॉट इज द बेस्ट यू डू फॉर गोवा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।